Page 116. I1, page 116. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां पळोवन आमी खुशाल. हे मिसान वांटून घेतना जॉन रायप्पा हाजे पासत आमी मागता सर्गीच्या बापान हे आमचे भावाक सासणीक विसवान घेवं. तशेंच आमचे बरोबर आज फादर सालुजी आसा मागूंक आयला. मारिया कायतान मिनेजीस ही आमचे भयणी पासत केरांतली, तिकाय सर्गीच्या बापान आपले शांतीन आपले विसवान घेवंक मागतना आयबो गॉमिस आपलो वाडदीस समरमता. आयबोक कुडियत्म्यांची भलायकी आनी दुसरी आपलो वाडदीस समरमतल्यांक देवाचो भरपूर आशिर्वाद फावो जावंक मागुया. आमच्या भुरग्यां पासत मागुया. आमची भुरगीं ह्या दिसांनी थोडे दीस सुटयेनी आसतली. मागुया तांणी बरे भाशेन जाणवायेन पिरायेन कुरपेन वाडूंक आपलो वेळ आनी वेळाचें म्हत्व तांणी शिकूंक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. भयणी भावानो, सदांच देवा आनी पेले मुखार खालती रावंक आनी खालत्यांचो देव चड मोग करता हें मनान धरया. वटपणान मिजाशेन भरलेल्या सवें आमी एके भाशेन देवाची नदर पडना. A proud man cannot pray. A proud man cannot stand before God in humility. आमी सदांच खालतीकायेन जियोंक हे मिसांत कृपा मागुया. हांव पातकी सर्वोदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चालून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भाग्यान सुदारणाक वार मारीक सगळ्या दिवतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वोदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्य
Sumiaka krótko, sumiaka krótko. प्रार्थूया. सर्वेश्वर आमचे मोगाळ बापा, या प्राचीत काळाचे सोमरमणेन जेजूच्या कोश्टा मरणाचे पुनर्जिवंतपणाचे पोरबीन भोगतीन आनी दोबाज्यान वांटो घेवंक आमी तयार जाता. तर पास्क पोरबीचो पूर्ण फोड संतोशान भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता राजूर चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. ओझेयास प्रवेद्याच्या पुस्तकां वेले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, आपल्या दोलदीरपणान ती म्हाका सोडयतली. येयात, सर्वेस्पराची पोतून वचुया. ताणें आमचे कुटके करून उडयलें, पूण तो आमकां बरी करतलो. ताणें आमकां दोनीर शेवटिलें, पूण आमचे गाय तो बांदतलो. 1 वा 2 दिसां भितर तो आमकां नव्यान जिवन करतलो. तिसऱ्या दिसाक तो आमकां उठयतलो आनी आमी ताचे मुखार जियेतल्या. सर्वेस्पराची ओळख घेवन मन लावया. फांट्या पोरी तो दुबाविणेन येतलोच. ताचो निर्णय उजवाडा पोरी सांगतलो. धाकटो येता तसो तो येतलो. जमीन भिजयतलो. वस्तांचे पावसा वरवीं तो देंवतलो. एफ्रामा, हांव तुका कितें म्हूण करूं? जुदा, कितें म्हूण करूं हांव तुका? सकाळचे कुपा सारको रोखडोच नाच जातलो. दोवा वरवीं हो मोग तुजो. हे खातीर प्रवाद्या वरवीं हांवें ताचें कुडके केलें. म्हजे तोंडांतलें उतरां हांवें तांकां जिवेशी मारून उडयलें. कित्याक म्हाका योद नाका मोग जाय. होम नाका, देवाची खरी ओळख जाय. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. जाबाब, म्हाका योद नाका मोग जाय. पोतून म्हणयात, म्हाका योद नाका मोग जाय. काकलूत सारा देवा, काकलूत करून दाखय. भोव कोनवाल्या देवा, गुन्या पसून उडय. पातकांचें खोत धुवन म्हाका नितोल तूं कर. रेबांले काड म्हाका निर्मोल करून दवर. जाबाब, म्हाका योद नाका मोग जाय. योदान म्हजे तुका कसलोच आनंद मेळना. होमूय भेटून दिल्यार तुका संतोश भोगना. एक योद तुका मानता. खंती बरीत कालीच चिड्डोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. जाबाब, म्हाका योद नाका मोग जाय. सोयनाक उपकार करून मोयपास दाखय सायबा. जेरुसला दुर्गा नवे बांदून तूं दी. तेन्ना योद आनी होम तुका मानवतलें. पाटकुलां हान तुका वेदीर वपून दितलें. जाबाब, म्हाका योद नाका मोग जाय. उद्गार. आयज तुमचे कालीज दारूण करून नाका, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. Sorvespor तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. Luca por moren Gesù Cristo Gesù fortoma. Mój matuka सोम्या. आपूण सात्विक म्हूण समजून
आपणाचेरूच पात येताले आनी हेरांक लेकी नासले तसल्यांक जेजून अशी एक वपार सांगली. दोग मनीस, एक फारिजियो आनी दुसरो 2 वसुलदार मागणें करूंक देव मंदिरांत सोडून गेले. फारिजियो नीट उबो रावन असो आपल्या मनांत मागणें करतालो, देवा, हांव हेरां मनशां सारको न्हय, ते चोर, नागोवणे, ओन्यायी, पोरतवारी, ह्या त्या 2 वसुलदाराय सारको हांव न्हय म्हूण हांव तुका आर्गां दितां. हांव सातोड्याक 2 पावटी उपास करतां. म्हजे कडेन आसा तितल्याचोय 10वो वांटो हांव फारीक करतां. तो 2 वसुलदार आपलो पयस उबो रावन दोळे पर्यान वयर काडिनासतना ओड्डे बडोवन अशें म्हणटालो, देवा, हांव पातकी, म्हजी काकलूत कर. हांव तुमकां सांगतां, देवाक मानता तसलो जावन हांव आपल्या घरा परतलो, पूण न्हय तो दुसरो. कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचे जीव वर्तमान है. Wakali tuka Krista. भावा भयणीनो, म्हाका मोग जाय अशें देव आमकां सांगयता. आनी हेची समजणी कित्याक आमकां दिवंक पडटा. आमी तयारी कोत्ता व्हडान तरी व्हडल्या समारंभाक पास्कांचे परबेक. ती तयारी आमची दिसान दीस इली इली करपाक तीच इग्रोज माता आमची आवय आमकां सुचोयता. आयच्या दिसा आमकां सुचोयता एक व्हडलें सोत. देव फातराच्या इगोर्जांनी न्हय, मोदेराच्या आल्तारांचेर न्हय, आमच्या ल्हान व्हड काळजांनी पेणे कोत्ता. तेका मानतलोय जाल्यार फकत देव म्हणगे मोग हें तूं समजताय. आनी इतले फावटी तूं चुकलाय की केन्नाच ताणें तुका नाकारूंक ना, तुका खेडूंक ना, तुका धांवडोवंक ना, तुका फाट ओडोवंक ना, तुका निबोर उतरांनी तापोवंक ना. तूं एक पावट सांगोंक येयलोय, आतां 10 पावटी सांगताय, सायबा हांव चुकलो, म्हजी काकूत कोर. भोगो बावडे, भोगो बावडो तो देव. स्वर्गान प्रितूम रोचला ताणें, आमी सगळीं ताची रोचना, पूण तो एकूच म्हणूंक जाणा, शांतीन वच, हांवें तुका बोगशिलो. शांतीन वच, हांव विसरलो. भाव भयणीनो, हें निबेल सोत आमच्या जिवितांत गरजेचें. आमी एकामेकाची भाव भयणां कशीं वाडल्या. तुजें नांव ताचें सरनेम ताचें आनी कितें आडनांव तेची गरज ना. आमी एकूच गरज, देवाक आमी बाप म्हटलां, आमी तेची भुरगीं बाळां. तो सर्गीचो बापूय, आमी सर्गीची दायजां. ताचो पूत जेजू निजाचो पूत तो. आमी आपणायलोलीं भुरगीं, पोसकी भुरगीं बाळां ताची. देखून पोसक्या भुरग्यां बाळांक आपणाच्या राज्यांत भितर काडूंक पुताकूच दिवचो पडलो. एकूच पूत आहलो, तेकाच दिलो. आनी ताणें कुर्सार आपणाचो जीव वारून, रगत वारून जीव आमचोय सांबाळलो. आमी बापाचे वटेन परत पावल्या, पूण खात्री आसना आमकां. जायत्या पावटी चुकता मनीस, एक पावटी चुकता, पूण खरो बरो मनीस मानून घेता वेतेक 10 पावटी हांव चुकता म्हणून. आनी जितले पावटी हांव चुकता जायत तो एकूच म्हणूंक जाणा,
शांतीन वच, हांवें तुका बोगशिलो. मोगार तोची येता. आमकां जायत्यो अडचण्यो आसा, आडकोडी आसा. सगळ्यान व्हडली आडको म्हज्या हिसपान इलें मोत आमची थोडीच ती. म्हज्या हिसपान व्हडलेंतले व्हडलें पातोक गोरबाचो मनीस कितें कोत्ताय जाणा, तुका देव म्हणटलो, तुका देमेय मोडटलो, पूण भावा सरशी पावतोच गाताक गात, बाताक बात. अरे हे वाटेन एका देवाक म्हटलाय, हांव तुका मान दितां, नमस्कार कोत्ता, तूं म्हजो देव दोनी सरभुंडार एकलोच एकलो. बारसभर देवाच्या रूपकार आसलेल्याक ताका तूं केणटाय. चुकलोय तूं, चुकलाय. वेदीचेर न्हू, व्हडल्या घरान न्ही न्हू, जिव्या मनशाच्या जिवें मंदीर काडीस तितून तोच येता. म्हणटूच दुसऱ्यांक मानतलोय जाल्यार खंयचीच भाशेची गरज ना, खंयचीच भास नाका. एकूच बरें, तुजें कोड तोप. शेजाऱ्याक आहा तेका तूं वळखीतलोय. तो बरो न्हेसोंक ना, पूण तेच्या फुड्यान बसोंक तूं फाटीं सरचो नाय. कित्याक तूं जाणाय तो देव त्या मंदिरार रावता जेका तूं तुजें काळीज म्हणटाय, आनी ताकाय आपलें काळीज आसा. तें काळीज आमी ओळखुया, आमी तेका रिस्पेत मान दिवया. आनी तो गरजेक ताका सांपडटा तेन्ना तुजेर चुकला लेगून जाल्यार तूं तेका पावताय. आनी तेका पावल्या उपरांत तुज्यान म्हणूंक जाता, काकूत म्हजी कोर सायबा, काकूत म्हजी कोर. देवाक तो मानवलो जो व्हड्डे मोडयतालो. आपूण चोर नागो म्हण मागता जाण मांदून घेतालो. आनी आल्ताराक लेगून लागीं न्हू, पयस रावलो. आनी फारिजीव जायते बरें केलां म्हणून, बरें केलां तितून कांय वायट नासलें. बरें केलां म्हूण बोडाय कोरी. ही बोडाय देवाक सोंपना, तुकाय सोंसची ना. म्हणटूच गोरबाचेर जैत व्हरूंक म्हाका आदार दी. केन्ना गमतलें तुका कितें गोरब आहा तें. दुसऱ्यान कितें म्हणलां, तिसऱ्यान काणें आयकूंक ना, पूण तुका दोको भरला. तेका पळयतकूच तुज्या माथ्याक राग चोडटा. कितें दाखयता? तूं आपणाक देवाचो पोत म्हणटाय, पूण पोत न्हू तूं. नांवाचो आडीचो फुटकिरो आनी घातकी. नांव देवाचें, कर्तूब आपल्या वाद्याचें. ह्या विघ्नांतले गोरबांतले आमकां वाटाय म्हूण देवा लागीं एकामेका पासत मागोया. बिटोने वेलार गायोन गावया C38 तुकांच बापा पेज 44. C38 पेज 44. Tukac baba sur moche vitał tuka ekane. Tukac baba sur moche tuche se kolkoshene. Moche hange, moche paige, swikarko. Tu somojmo polgot kolu, shukopo soklang diu. Tu kac papa sur monche, vitał tu kaekane. Tu kac montał sur monche, tuže se kolkošere. भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सरपदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात.
हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या दावाक सवेस पोर मागून घेवं. देवा आमचे दयाळ बाप्पा, नितळ जाल्ल्या मनान आनी काळजान तुजे गूढ समारंभूक तूं आमकां फावो करताय. वर्सान वरस पास्कांची परब भायल्या दोबाज्यान समरमतना काळजाचे खरी भोगतीन तुका वंदूक आमकां करपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा पदवीधर आनी शास्त्रांचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो तियाग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताजे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दोमावन दवरतले हांव अशें आमचे मोस्तीचेर आमी जैत व्हरतले हांव. तुजे काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातले हांव आनी आमकांच उणें करून गोरजेवंतांक आदर दिवंक पावतले हांव. हे बरें आमचे सरपणीचे पोरबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळें तुज्या दुदां भक्तां सांगाती आमी तुजी स्तुती निरंतरी गायता. बापा करोस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इलेली पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातस आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासणी करोराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. Gesù melo, Gesù ci ocalo, Gesù नव्याने तलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची कावस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक की पिर्तुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बघेवन बाप्पा, फिलीप नेरे आमच्या गोवडी बाप्पा, सिमिया आपल्या आमच्या आदारी गोवडी बाप्पा आनी सगळे यातनी केफरका बरोबर तिका प्रिती मोगान वडोय. पुनर्जिवणपणाचो पर्वसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कोर करीत भाशेन तांच्या पसत आयज आमी मीस पेटयता. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीत मेल्ल्या सोमेश्तांक
तुझे पुरसुरीत मुखां मोड पडूंक फावो कोर. आमो समजतांची दया कोर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाची माई संगती भाग्योन सुसे तिचो पुती भाग्योन दोर्मदोता आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर ससण्याच्या सुखांत तुमकां वांटोवती. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक जेजून आमकां शिकयलेले मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमची आमच्या बापा बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजो राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकवल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बगस आनी आमकां तारणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवाईटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो विशान उतरयता तर आमकां तुजी उदार काकुती सोरपातकांतली सुटय आनी सोरवाकेतांतली वाटाई कित्याक रजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एक पोटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता ससनेच्या ससनांक. आमेन. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची ककल कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची ककल कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. कालच्यांचे काळजान जियेतलो जेजू आमकां दिसान दीस कालची जावंक आपयता. जेजूच्या जेवणांत आदां वांटू घेतिली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका वळखी मेळटली. क्रिस प्रसादावेलार गायन गावया. D28 म्हज्या जेवणाक येयात पेज 62. D28 पेज 62. म्हज्या जेवणाक येयात बाबून कुशी बोसा म्हज्या कुडी रोपतात कुशी दादोस जायात. म्हज्या जेवणाक येयात बाबून कुशी बोसा म्हज्या कुडी रोपतात कुशी दादोस जायात. जेजू जेजू जिवीत तुजें जावं जिवीत आमचें. जेजू जेजू जिवीत तुजें जावं
जिवीत आमचे उलो मोडून वाटात जीवन भरून वचत तुमीच उलो सायात दुसऱ्याक जीवन भरत उलो मोडून वाटात जीवन भरून वचत तुमीच उलो सायात दुसऱ्याक जीवन भरत जेसू जेसू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें जेसू जेसू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें प्रार्थूया. काकूच सरा देवा आमचे बापा, तुझ्या पुताच्या जेवणान आयज तुवें आमकां दादोशी केलें. दिसान दीस हे जेवणाच्या बळान अदीक कालतें जिवीत तुका मानता तसलें तुज्या भुरग्यांचें जिवीत जावं आनी हे भाशेन पास्कांची परबेक कालती मनान आनी काळजान आमी तयार जावंक आमकां फाव कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आज सांजे 5:30 वरांचेर दुर्गावाडी तशेंच येवजण मोलाती ह्या वाठारांनी खुर्साची वाट आसा. आमचे इगोर्जेन 5:30 वरांचेर इंग्लीश भाशेन खुर्साची वाट आनी ते उपरांत 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मीस. तशेंच मॉडल्स स्टेटस हांगाय 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मीस आसतले. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार शेवटाक गायन गावया. I9 जेजू म्हज्या तुजेर हांव पात येता. पेज 119. I9 पेज 119.